आमी जोआंव बातिस्त फिरगोजेचे पाद्री कशे उलयता. जोआंव बातिस्ताची फेस्ताची ही मांडावळ जी आमी केल्या, थंयसर आमी जोआंव बातिस्त आमच्या पात्रोनाक मान दिता. आनी सकाळीं 3 मिसां आमी करता, एक 6:15, 7:45 आनी मागीर 9:50. आनी त्या मिसांनी देवाच्या उतराची परगोटणी करूंक आमचो एक्स स्पिरिच्युअल डिरेक्टर फादर एल्वीस डायस वाजीर आसतलो. आनी ताचे उतरा प्रमाणे आमची परब अदीक फुलवंत जावंक, देवाच्या उतराची राटापूत येवंक आमची येवजण. आनीक ही परब आमी व्हरता बरी करूंक हे फावटी आमच्या ताळो आमचें बुलेटीन आसा ताचेर पासून फ्रंट कावराचेर जोआंव बातिस्ताचो फोटो छापून हाडला. पेंटींग केलां आमच्या पातकुरान फादर नेल्कन लासो ताणेंच. आनी जायत्या जाणांनी तें एप्रिशिएट केलां, ताणें आपल्या हातान केल्लें. आनीक जोआंव बातिस्ता भशेन आमी जेजूक बोट दाखयतले, ताची वाट तयार करतले, असली भावना घेवन आमी सगळीं भागां घेवन ही परब समोरंता. मागीर सांजे वेळार 3:30 आमचो सांजांव आमी समोरंता. आमचे PPC मॉडरेटर आनी सगळी PPC मेंबर, आमचे फाब्रिका सपोर्ट आनी हे सगळे आमच्या पॅरिशनराचो जायतो सपोर्ट आसता आमकां हें ऑर्गनायज करपाक. आनी ते आमी मोगान आनी एकवटान बाराबर रावन सारकां जावं स्वीट डीश, मागीर दुसऱ्यो कार्यावळ्यो, सिंगींग, मागीर साम कॉम्पिटिशन कशी बेश्टें सादी आमचे मदीं मोग भावपण वाडोवंक आनी चडूंक. भायर आमी समाजान पळयता सांजांव मनान धरून जायते फावटी बांयक उडी मारतात. जायत्या जाणांचो जीव गेल्लो आसा, आमी खाशा आमच्या दोळ्यांनी पळयल्लीं आसा. आनीक मागीर दूख भोगता. येदी व्हडली परब जाणें जेजूची वाट तयार केली जोआंव बातिस्तान, ताज्या नांवान आमी जीव दिवप. ताच्या नांवा पासत आमी ताणें कितें केलां ते प्रमाणे आमी जेजू पासत जिवंक वो घेवन आमकां उलो मारता. देखून ह्या प्रवाद्याचें जिवीत नियाळून आमी सगळीं पॅरिशनरां सांगातान ही समोरून पावता तेन्ना सगळ्यांनी जेजूक परगटून जिवंक आमची मागणी.